Materials, all the natural materials. आमी चडशे काय ना हे थर्मोकॉल चड कसो यूज करूना सगळे चडसो पेपरांचोच करून आमी कितें जानवरां बी आहा पळय सगळीं आनी स्टॅच्यूज बी आहाय ते सगळे आमी पेपरांचे घेतले आहा आनी फकत मातशें मातशें खंय जाय ते थिंगात आमी थर्मोकॉल यूज केला. हय आमी दर वर्सा आर्ट एंड कल्चरल ते हे क्रीप कॉम्पिटिशन ऑर्गनायज करता सो आमी सद्दां तितून पार्टिसिपंट जाता आनी ऑलमोस्ट एक 20 वर्सां जालीं आमी हांगासर क्रीप करता ला कांपाल कॉलनीन. पयलीं आमी धाकटे करताले सो जसो आमकां हांगा जागो व्हडलोसो आसा म्हणून आमी मागीर कोटोय व्हडलो करूच रावले हांगासर. चडान चड आमकां एक 25 दीस असो लागता हांगासर आनी आमच्या म्हाज्या ग्रुपान एक 2-3 भुरगे आहा सो आमी ते मेळोन करता. My experience, I'm resident for last 40 years, and all these boys, he is the main guy, and other his friend, colleagues. So this is a good joy for us, pleasure, and we do. I mean, along with the boys, they help a lot, and this is how it goes on. They should carry on this. They should learn all this thing of what happened in the past. They should go ahead with that. Now, gradually I find maybe going down, but we have to continue with this. They need support, and they also should consider that is they feel they should move ahead with this. आर्टिस्ट म्हणल्यार आमी चडशे आतां हांव हांगा ला कांपाल कॉलनीन आतां खुबशीं वर्सां जालीं हांव घोटोच म्हणून करना हांगासर हांव नाटकासूर करता कार्नावालाचे फ्लोट करता सो आमकां आमी हांगा वेल नोन कशें यंगस्टार बॉयज म्हणून